कोंकणी भाषे तोरायेची सादरपणा खोलायेची कोंकणी कले उंचायेची निरंतरी वाडोवनाची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यांतुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना धादो सावची निरंतरी वाडोवन आसची माची ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची. सोमेसांग देव बरी सांज आमी मागता. हांव एन्सेल डिकॉस्टा बोंदेलचो गायन विभागांत आयचे वेदी कार्याचे सुकान हांव सोलून व्हरतां. म्हजे सांगता आसा हांव नविता आना रेगो बचपे नाच विभागांत आन्सुला सांगता हांव कार्ये सोलोन व्हरतां. मांडसोबान फाटल्या 26 वर्सांत भुरग्यां खातीर रजे शिबीर चलोवन व्हरता. ह्या वर्साच्या शिबिराक काजळ नांव दिलें. हें शिबीर एप्रील 25 तारखेर सुरवातून आज सोंपता. काजळ दोळ्यांची सोबाय साडयता, दोळ्यांक थंडाय दिता आनी हेरांच्या वांगड्या दिश्टीन तावन राखून व्हरता. ह्या 10 दिसांच्या काजळ शिबिरान 61 भुरग्यांनी आपल्या तालेंतांक सोबाय दिला. आयच्या समारोप कार्याक मुखेल सोयरी जावन हजर आसात सिस्टर डॉक्टर वेनेसा एसी, प्रिंसिपल सेंट ॲग्नेस कॉलेज मंगळूर. हांकां हांव मांडसोबाना तर्फेन आनी शिबिराच्या भुरग्यां तर्फेन मोगान स्वागत करतां. मन असो सैरो जावन हजर आसात ह्या काजळ शिबिरांचो पोशक भोवमानीस रोनाल्ड मेंडोन्सा, कलांगणाचो चेअरमॅन, आनी तांची पतीन नॉरिन मेंडोन्सा हांच्या अमर उडासाक फाटल्या 2 वर्सां शिबिराक दुडवा तेंको दिवन आसात. सैऱ्यांक वेदी आपूण हाडूंक मांडसोबान उपाध्यक्ष नवीन बाब लोबो, गुरकार एरिक बाब ओझेरियो, कार्यदर्शी कॅरेन बाब मार्ता आनी संघटक, तशेंच कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी अध्यक्ष सॅनी बाब अल्वारेस हांकां उलो दिता. सर्वांनी तालयांच्या आवाजान सैऱ्यांक वेदी स्वागत करचें. हांव आतां उलो दितां बाय जियाना फेर्नांडीस हिका मुखेल सैऱ्यांची वळख करून दिवच्या. देव बरी सांज दिवं तुमकां सोमेस्तांक. हांव जियाना फेर्नांडीस पालडका नाच विभागांत. आज आमचे सांगता वेदीचेर सोपच्या मानाच्या सैऱ्यांची मोठव्यान वळख करून दिवंक हांव खोशी व्हरतां. मुखेल सैरी जावन आमचे मोदेगांत आसा सिस्टर डॉक्टर वेनेसा. ही अपोस्तलीक कार्मेल मेळाची दम भयण. हिणें सांत ॲग्नेस कॉलेजींत तशेंच मद्रास युनिवर्सिटींत उंचलें शिकप सोडलां. 2007 वर्सा सांत ॲग्नेस कॉलेजींत ती शिकयता. BBA इकॉनॉमिक्स विभागाची वडील जावन कॉलेजीची उपप्रांशुपल जावन सेवा दिवन 2020व्या वर्सा प्रांशुपल जावन सेवा दिवन आसा. ही विद्यार्थींक भोव मोगाची. आज आमचे सवे मुखेल सैरी जावन हजर जाल्ल्याक आमी खूब अभिमान पावता. मांडसोबान उपाध्यक्ष नवीन बाब लोबून फुलां तुरो दिवन स्वागत करूंक विनंती करता. आज ह्या कार्याक मानाचे सैरे जावन हजर आसात कलांगण चेअरमॅन रॉनी बाब मेंडोन्सा. फाटल्या 2 वर्सां आपली पतीन नॉरिन मेंडोन्सा हिच्या अमर उडासाक शिबिराचे पोषकपण हे दिवन आसात. रॉनी बाबाक मांडसोबान कार्यदर्शी कॅरेन बाब मार्तान फुलां तुरो दिवन स्वागत करूंक विनंती करता. सोमेस्तांक देव बरें करूं.
ह्या काजल शिबिरांत आम्ही कोंकणी भास कार्यनिर्वहन भाषण कला टीव्ही निरूपण नाच नाटक गायन शिकल्या शिबिरांची भुरगीं मुखान येवन अनुभव वणटात. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. हांव लारिसा डिसोजा नाटक पंगडाची शिबिराची भोगना सांगूंक हांगासर उबी आसा. एप्रिल 25, 2025 वर्सा काजळ शिबिराचे उक्तावण कार्य आसलें. रुथबाई कॅस्टलिनो उक्तोवपी जावन हजर आसली. तशेंच शिबीर पुरस्कारांचे पोषक एरिक बापसोज मानाचे सैरे जावन हजर आसले. कोंकणी शिकपा पुस्तक मेकळीक केलो आनी एका शिबिरार्थीच्या अस्त्यांक काजळ लावन शिबिराचे उक्तावण केलें. फावारो वोप आनी काजळ अशें माणसबनाच्या शिबिराचें हें म्हजें तिसरें वरस. म्हाका ह्या शिबिरांत उरल्या शिबिरांच्या की चड गंमत जालें. ह्या शिबिरांत 3 भाग आसले. तिनी पंगडांक एक पंगड मुखेली तशेंच एक शिबीर मुखेली आसलो. आमकां सदांय सकाळीं अर्द वर विकास दट्टू व्यायाम करयतालो. सुरवेच्या दिसांनी व्यायाम करतना आंग दुखतालें, पूण मागीर आमी संतोसान व्यायाम करतल्या. 8:30 तावन 10 वरां पर्यंत आमकां सदांय कोंकणी शिकप आसतलें आनी रॉनी बाब आमकां शिकयतालो. हातूंत आमी कोंकणीन अंके अक्षरां रंग तशेंच रोमी लिपी शिकल्या. आमकां ह्या वर्सा आमी कोंकणी शिकुया म्हणलो पाठपुस्तक आशिल्लो. दनपारां 1:45 घंटे आमकां अरुण बाबाची तरबेती आसतली. ह्या तरबेतीन आमकां अरुण बाब हांसून खेळून शिकयतालो. आमी कार्यनिर्वहन टीव्ही निरूपण भाशण कला आनी हेर विशय ह्या तरबेतीन शिकल्या. आमकां संस्कृती शिकप म्हळ्यार भोव गंमत जातलें, कित्याक म्हळ्यार आमकां विविध जाणां माहिती दिवंक येताली. आमी सिद्धी संस्कृती विशयान तशेंच माणसबना विशयान शिकल्या. तशेंच आमकां कावी गोश्टी आसा केल्ली. आमकां 29 तारीखेर फोंडा सोमिस्तेर म्हणलें चलचित्र दाखोवंक भारत सिनेमासाक व्हेल्लें. चलचित्र पळोवंक वचा पयलें आमकां लुवी बाबा तर्फेन चिकन बर्गर तशेंच ज्यूस दिल्लो. आमी हर एका दिसा सांजेर 4:45 वरांक राखतल्या, कित्याक हो वेळ आमचो खेळचो वेळ. आमी डॉज बॉल लगोरी अशे विविध खेळ खेळतल्या आनी आमकां हे खेळ संदीप दट्टू खेळयतालो. राती जेवण जाल्या उपरांत आमकां 1 वर कॅरम दट्टू विमर्सो चलयतलो. आमी आमच्या दिसा विशयान सांगतल्या. कितें पसंद जालें कितें पसंद जावना हें सगळें आमी त्या एका वरार उलयतल्या. असो आमी आमचो दीस आखेर करतल्या. आमकां सदांय विविध रुचीक जेवण तशेंच खाण पिवण मेळटलें. राती न्हिदल्या उपरांत वचून हेरांची दारां बडोवच्यान वेगळीच मजा मेळटली. आमकां नवी नवी इश्ट इश्टिण्यो मेळ्ळ्यो. आखरेक एका भुरग्याक फकत 3 वर्सां मात अवकाश आनी हें म्हजें तिसरें वरस. पूण म्हाका माणसोबानान येवच्या वर्सा अवकाश करून दिल्यार हांव खंडीत येतलीं म्हूण सांगून म्हजी भोगणां आखेर करता. देव बरें करूं. हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज दिवं. म्हजें नांव विओना जॅनिस पिंटो बाज्जोडी आनी हांव गायन विभागांत हांव आदल्या वर्सा वोप शिबिराक आयिल्ली, पूण ह्या शिबिरान प्रत्येक जावन गायनांत हांवें चड माहेत जोडली. ह्या शिबिरान गायन विभागाच्या शिबिरार्थींक तरबेती दिवंक रायनाबाई सिक्वेरान मुखेलपण घेतिल्लें. तिचे सांगाता ह्या 10 दिसांनी आश्विल दट्टू कुलासो, केतन दट्टू कॅस्टलिनो, निकोलबाई मॉरिस, डेल्टन दट्टू लोबो, सोनलबाई मोंतेरो, सिमॉनबाई मोंतेरो, सुनील बाब मोंतेरो, आयरीनबाई रिबेल्लो, प्रितुमाबाई मोंतेरो हांगासर तरबेती दिवंक आयिल्ले. आनी तशेंच एनोलाबाई सिक्वेरा, क्लाराबाई डिकुन्ना आनी संजय बाब रॉड्रिगस हांणी आमकां गायनान सांगात दिला. आमकां बऱ्या तरान शब्द उच्चार करूंक, पदां सादर करूंक आनी पदांनी भोगणां उसारूंक एरिक बाबान आमकां मार्गदर्शन दिलां. तरबेती वेळार पदां गायतना आश्विल दट्टू सांगाता कीबोर्ड वाजयला शिबिरार्थी पैकी एकलो जावन आशिल्ल्या क्रिस पिरेरा. आमी सर्वां विविंगड तरांची पदां शिकल्या. ती जावन आसात बाळगितां, दुलपदां, देखणी, मांडो, संप्रदायीक पदां, वोवयो, वेर्स आनी घुमटां पदां.
गायन शिकचे सांगता आम्ही सर्वांनी गंमत केले. थोडे पावटी तरबेती अखेर जावंक 10 ते 15 मिनटां उरताना आम्ही तरबेतदारा सांगता शिंकळ गावन बायलां नाचतेल्या आणि विविंगड पंगडकन पदां गायतेल्या. आम्ही आमच्या तरबेतदारा सांगता पदां गावच्यान नाचच्यान नाटक करच्यान आणि तशेंच खेळ खेळच्यान वेळ करसिला. आमी सूख करतना तांणी आमची सूख तिदविल्या. तांणी आमकां पदांचो अर्थ समजूंक पद सादर करूंक आनी तातूंत पदाची भोगणां लोकां मुसर पावूंक आमकां शिकयला. गायन पंगडांत हांवें जोडिल्लो अनुभव म्हज्या मतीन सदांच उरतले. फुडारांत हांवें उत्तम गावपी जावं कोंकणी गायन क्षेत्रांत नांवां करतली. देव बरें करूं. सर्वांक एक आपुरबायची सांज मागता. म्हजें नांव क्रिशा वियना डायस. हांव नाच पंगडांतावन. फाटल्या 10 दिसांनी आमकां नाच विभागांत थोडे विशेष तरांचे अणभव जाल्यात आनी तांतले थोडे अणभव तुमचे सांगाता वांटून घेवंक हांव आशेतां. आमकां तरबेतदार जावन व्यालनीबाई गोवियस, वान्याबाई गोवियस आनी जॉयसन दट्टू लोबो आशिल्लीं. आमी सुखी करतना आमकां आमची तरबेतदारां मोगांतीत भितलीं. तशेंच तांणी आमकां येयावो, शिरबी म्हजी गायगा आनी मोग म्हळ्यार कसो आसता म्हणल्या पदांक नाचूंक शिकयलें. आमचे मुखेली जावन आशिल्ले बाय प्रिन्शल पिरेरा. तें आमी बऱ्या तरान नाच शिकचे बरी पळयताले. आमची तरबेतदारां आमकां सर्वांक समासम जावन भेदभाव नासता पळयतलीं. आमकां खंयचेय मेट येनातल्या वेळार आमकां ती समायता म्हणसर शिकयतलीं. आमी नाचतना आमच्या जिवाक उल्हास भोगतलो. आमची तरबेतदारां आनी आमी वट्टूक मेळून चड आनी चड मजा केल्या. ह्या शिबिरांत आमी केल्ली गम्मताय आमकां सदांच आमच्या काळजा मनांत उरतली. देव बरें करूं. देव बरी सांज दिवन तुमकां सोमेस्तां. म्हजें नांव आन्या दांती आनी हांव नाटक पंगडांतां. म्हाका तमाशेकन आमानी म्हूण आपयतात कित्याक म्हळ्यार हांव आमानाची भयण जावन आसां. आज हांव तुमचे मुखार नाटक तरबेती विशीं म्हजी भोगणां उसारूंक उबी आसां. नाटक विभागांत कलाकुलाची वंगडी आमकां नाटकाक संबंद जाल्ले खेळ खेळयतले. ह्या सर खेळा वरवीं आमकां एकामेकाची वळख जाली. आमी उर्बेज जाल्या. हेरांचे वयर पातयेंनी धरूंक शिकल्या. भोव बऱ्या आनी उत्तम रितीन संभाशण करूंक शिकल्या. आनी ह्या सर संगती सांगाता मजा मारूंकय शिकल्या. नाटक विभागांत मुख्य तरबेतार जावन आशिल्लो विकास लसरादो कलाकुल विकास दट्टून आमकां संवसारभर चलच्या नाटक प्रकार विशीं आनी नाटकाच्या मूळ विशीं शिकयलां. कलाकुलाच्या संध्यांनी सोलून वेळा खेळद्वारी आमकां सबार इश्ट आनी इश्टिण्यो जाल्यात. विकास दट्टून आमकां जोर केला तरी आमी शिस्तेन रावूंक आनी आमच्या जिवितान बरें नांव जोडूंक आमकां जोर केला. हे सर तुमी आमकां शिकयल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. नाटक तरबेतींत सगळ्यांनी मजा केला. आमकां वर्ते रितीन खेळ आनी नाटकाचे विशयेन शिकयल्ल्या कलाकुलाच्या सर साद्यांक एका सुत्रान देव बरें करूं. म्हाका उलोवंक अवकाश करून दिल्ल्या माणसोबान तशेंच अरुणराज बाबाक देव बरें करूं. सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं. हांव जाके वा बरी जिवान मोटवी तरी जिबेन लांब आसा. हांव व्हडली नटी जातेली. राखून रावा. देव बरें करूं. ह्या काजळ शिबिरांत जायत्यांनी आमकां तरबेती दिल्या. ह्या तरबेतदारांक आनी शिबिराक सांगात दिल्ल्या सर्वांक फुलांतरो दिवन मान करूंक हांव माणसोबान संघटक स्टॅनी बाबल वारेस हांकां उलो दितां. तरबेतदारांची नांवां वाचूंक बाय आशिल रियोना डिसोजा हिका विनंती करता. म्हजें नांव आशिल रियोना डिसोजा आनी हांव गायन विभागांतावन. काजळ शिबिराची संपन्न मूळ व्यक्ती आनी कुमकेदारां. नाच विभाग व्यालनीबाई गोवियस, जॉयसन बाब लोबो. नाच सोबान वान्याबाई गोवियस.
गायन रायना बाय सिक्वेरा, आश्वेल बाब कुलासो. सुमेळ आयरीन बाय रेबेल्लो, सुनील बाब मोंतेरो, क्लारा बाय डिकुन्ना, प्रितुमा बाय मोंतेरो, केतन बाब कॅस्टेलिनो, सोनल बाय मोंतेरो, निकॉल बाय मोरस, डेल्टन बाब लोबो, अनोला बाय सिक्वेरा, सिमॉन बाय मोंतेरो. नाटक विकास बाब लसरादो. कलाकुल पंगड डार्विन, अनिशा, विल्टन, रॉयस्टन, विनॉय, विजय आणि ॲशली. कोंगणी रॉनी बाब क्रास्ता, रिची बाब अल्वारिस, अनिल बाब मोंतेरो. MC अरुण राज बाब रॉड्रिगस. कुमोक सृजना विवा मतायस, आश्लिन विस्मया लोबो, संजना रिवा मतायस आणि प्रेरण अनमोल क्रास्ता. विमर्सो कॅरन बाब मार्ता. जवान नवीन बाब लोबो, फ्लान केटरर्स बजाल. नोंदवण्यानी वार्डन सविताबाई सल्डाना. वेदी सुजोनी संदीप मस्करेनस. नितळाय रुक्मिणी अक्का. देव बरें करूं. सगळें शिबीर अपुरबायेन जावच्या बरी पळयल्याक आनी दिसान दीस कुरकुरीत वर्दी सगळ्यांच्या मोबायलाक पावोवन संवसारभर प्रसार केल्ल्या आमच्या दफ्तर सांबाळणार तशेंच PRO वितोरी कारकाळाक एक विशेष तुरो. आमच्या शिबिरांत एक उदेवन येवची कवयित्री आसा. हिंची कविता देरबेल फूल फिरगस पत्रास फायज जाल्यांत. तिने कविता ट्रस्ट हांणी मांडून आसच्या कविता वाचन स्पर्धांत आनी कवी गोष्टींनी वांटो घेतला. तुमच्या तलयांच्या आवाजान कवयित्री चेल्सिया पर्ल कॅस्टलिनो हिका एक कविता पेश करूंक उलो दिता. देव बरी सांज दिवं तुमकां सुमेस्तांक. हांव चेल्सिया कॅस्टलिनो हांवें बरयली कविता तुमचे मुखार सादर करतली. कवितेचें नांव आसा बारी बरे भयण. भयण म्हजे बारी मोगाळ, पळोवंक दिसता शांत आंजाळ, पूण घरांत उपाद्र भयंकर, राग आसा ताका नाका तुतयेर. पूण घरांत उपाद्र भयंकर, राग आसा ताका नाका तुतयेर. बेश्टें मरता म्हणटा कुशालाय, सांगा तुमी सोंसचें कशें गाय. मम्मा म्हणटा सुदारचून व्हर, देवा तुनसूं म्हाका सांबाळून व्हर. मम्मा म्हणटा सुदारचून व्हर, देवा तुनसूं म्हाका सांबाळून व्हर. सूख जर ताणें केली तर बोकरी हासो तयार तोंडार, वडिला तावन जावंक बचाव, दुसरो ताका ना उपाव. वडिला तावन जावंक बचाव, दुसरो ताका ना उपाव. ताचे सुखे म्हजे माथ्यार, आयडिया तयार शिरकोन पडल्यार. तेंच पयलें व्हडल्यान रडटा, दाडाचे गवजी म्हाका पडटा. तेंच पयलें व्हडल्यान रडटा, दाडाचे गवजी म्हाका पडटा. बेजारल्ले जाता जाल्यारी, बोर जाता घरातें नातल्यारी. बेजारल्ले जाता जाल्यारी, बोर जाता घरातें नातल्यारी. देव बरें करूं.
आता वेळ आयला शिबिरार्थींक प्रमाणपत्रां वांटचो. हांव विनंती करतां मुखेल सैरी सिस्टर डॉक्टर वेनेसा एसी हिने प्रमाणपत्रां दिवंक. शिबिरार्थीचे नांवां वाचूंक मुखार येता आदल्या शिबिरार्थीच्या संघाची स्वयंघोषित अध्यक्षीण बाय संजना मतायस. नाच विभाग एडल टेल्लिस गंटलकट्टे, अलिटा सियोना डी अल्मेडा व मंजूर, ॲशल रिया मस्करेनस कुलशेखर, अविटा प्रिंसिया मिरांदा कुलशेखर, बेनिटो सिद्दी हड़ियाळ, क्रिशा वियाना डायस बंटवाळ, क्लियॉन जेकब मिनेजस बैंगलोर, फ्रांसिस्का सिद्दी हड़ियाळ, जियाना फर्नांडिस पलाडका, आईवी प्रिमल डिसोजा बंटवाळ, आइजन ब्रायन रॉड्रिगस शक्तिनगर, नविटा एना रेगो बचपे, प्रिंशल पिरेरा कुलशेखर, प्रिस्टन कॉर्नेलियो कुलशेखर, रिशल जोअन्ना डिसोजा मोडंका, रियाना एंजल डिसोजा पेरमन्नूर, रॉयलिन एंजेला रेबेल्लो पुत्तूर, सावियो मिनेजस कैकंबा, शर्लिन जेसिका पिंटो कुलशेखर, वेस्ना अन्विया पिंटो तकोडे, नाटक विभाग आन्या क्रिसेन दांती मैंगलोर, एरन डिसोजा बचपे, अभय मस्करेनस पडिल, एड्रियन लोबो पलटका, अमान क्रिस दांती मैंगलोर, अशिका जिया डिसोजा बिंदुर, अश्विल मस्करेनस कुलशेखर, चेल्सिया पल कैस्टेलिनो देरेबेल, सियोना डिकुन्ना कुलशेखर, क्लैरन पेवल मचादो बंटवाड़, क्लीवन डिसोजा कुळूर, लारिसा डिसोजा पेरमन्नूर, लेनवर निहाल सल्डाना कुलशेखर, नमन डिसिल्वा कुलशेखर, नॉर्विन जस्टिन डिसोजा बचपे, पृथ्विन रिशॉन डिसोजा अजेकार, प्रिंस्टन डिसोजा पलटका, शॉन डेनियल डिसोजा बजाल, शर्लिन लोरेन डिसोजा नीरमार्गा, श्रेयस अमृत फर्नांडिस बंटवाड़, गायन विभाग एलिन लियाना मिनेजस मूडबेल्डे, आंसेल डिकोस्टा कावूर, एंड्रिक जेडन पिंटो वलेंसिया, एंजल डिसोजा मुक्का, एशल रियोना डिसोजा केलराई, एस्टन लिस्टर फर्नांडिस अमुंजे, क्रिस लेनन डायस बंटवाड़, क्रिस नेथन पिरेरा बंटवाड़, एल्टन एंटनी डिसोजा विजय,
इवा अँड्रिया डिसोजा मुल्की, लॅरिशा शायना डिसोजा पेरमन्नूर, लिशा रेचल डिसोजा तकोडे, मेलिशा रियोना लोबो पालदाने, मेल्सन नजरेत होसाबेट्टू, पोल वियोला फर्नांडिस बेंजना पदाओ, प्रेरणा रोशनी डिसोजा अजेकार, प्रिंस्टन जॉर्ज डिसोजा कुडुपू, रीनल रिन्सिया सेरावो मूडबिद्री, रोजल जीविया सल्डाना नीरमार्गा, सोनल सिद्दी हड़ियाल, वियोना जानिस पिंटो बज्जोडी, देव बरे करू. देव बरे करू मुखेल सेर्यांक. ह्या काजल शिबिरांत 4 विभाग श्रेष्ठ आणि शिबीर श्रेष्ठ पुरस्कार आसात. नगदी इनामाय आसात. हाका पोषक मेळ्ळा म्हूण आमकां सांगला. कोणाक कितें मेळटा म्हणून तो देव बाप आणि अरुण राज बाब मात जाणांत. अरुण बाब, तुम्ही मुखार येवचे आणि तुमचे गुटाची पोटली सुटोवची. शिकून शिकून म्हाका असं मुक्काल मरता जाता. पट्टी राव. या वर्सा काजळ शिबिरांत 4 विभाग श्रेष्ठ आसात आणि या वर्सा भोवमानेस्त एरिक डिसोजा या नगदी इनामाचे पोषक पोनो ताणें तांच्या पुताच्या नांवार रेनवर डिसोजा हाच्या नांवार आमकां दिल्यात आणि ह्या इनामा खातीर पोषक पोवन घेतिल्ल्या रेनवर डिसोजा हाच्या बापायक एरिक बाब डिसोजाक 2 ताळयो दिवन आमी देव बरें करूं म्हणचें. पयलो विभाग आसा कोंकणी विभाग. ह्या फावटी तुमकां कोंकणी शिकपाक बूक आसलो. पयल्या फावटी आमी नवो शिकपाक बूक कान ह्या शिबिरांत आमी वापरलो आसा. येया कोंकणी शिकुया. 8 पाठ आसले. पाठा फाटल्यान अभ्यास आसलो आणि त्या अभ्यासाचेर वंदोन तुमकां आज परीक्षा आसली आणि त्या परीक्षेंत अति चड अंक लाभिल्ल्याक काजळ विभाग श्रेष्ठ कोंकणी ₹3,500 नगदेन आणि एक सर्टिफिकेट तशेंच एक फुलांत्रो लाभता. कोणाक चड अंक लाभल्यात? म्हळ्यार तुमी सगळ्यांनी ताच्यात कॉपी काडल्या. एकल्याचें नांव सांगतात. चड अंक जोडोवन काजळ विभाग श्रेष्ठ कोंकणी पुरस्कार जोडला ॲशल रियोना डिसोजा. सिस्टर डॉक्टर वेनिसा, तुम्ही हे पुरस्कार दिवचे. रॉनी बाब फुलांतुरो दिवन दी. काजळ विभाग श्रेष्ठ गायन कोणाक? काजळ विभाग श्रेष्ठ गायन ₹3,500 नगदेन सर्टिफिकेट आणि एक फुलांतुरो वेता वेतांनी ताच्या हक्कान ताणें जोन घेतला. ताची हुशारकी दाखोवन ॲस्टन लेस्टर फर्नांडीस. काजळ विभाग श्रेष्ठ नाच कोणाक दिवचे? काजळ विभाग श्रेष्ठ नाच एक सांगणी आसा न्ही कन्नडांत. मूर्ती चिಕ್ಕದಾದ್ರು कीर्ती ದೊಡ್ಡದು. प्रिन्शल पेरेरा. हे पंगड मुखेली जावन सकड्यांक नाचयताले. काजळ विभाग श्रेष्ठ नाटक तुमच्या सगळ्यांपैकी कोणे उणे शेण घालां पडे तांकां वेता. कोणाक वेता?
काजळ विभाग श्रेष्ठ नाटक सियोना डिकोन्ना. सगळ्या 20 जणांक हे ऐकले पुरो न्ही. आणि आता काजळ शिबीर श्रेष्ठ रुपये 6,000 नगदी इनाम सर्टिफिकेट आणि फुलांतुरो कोणाक आणि तो मुखेल पोनो सगळे विभागांत कोंकणी विभाग MC भाषण कला तुमचे शिकाप घेवचे रीत सगळ्या मध्ये बसोवचे रीत आणि तांच्या विभागांत हुशारकाय दाखयल्ली. आणि ह्या वर्सा खंडपट्टे कॉम्पिटिशन आसले. आमी 4-5 फुटी प्रमुख वर येणाऱ्यांनी तुमचे परफॉर्मन्स पुरा फाटी मुखार रिवाइंड कर मागीर 3rd अंपायर लागी विनंती कर. 11 विसला काजळ शिबीर श्रेष्ठ एंजल डिसोजा. परबी समेस्त पुरस्कार विजेता. आता हांव विनंती करता सिस्टर डॉक्टर वेनेसा AC हांणी आमच्या सभे 2 उतरां वांटून घेवच्या. वेदीर सोपच्या मानेस्त सैर्यानो वेदी मुखार आसच्या मानेस्तानो आनी शिबिरार्थीनो तुमकां समेस्तांक म्हजे प्रणाम. पयले हे शिबीर आसा कर्ण आज हे शिबीर काजळ संपोवच्या ह्या वक्ता हांव कलांगण मुखेल्यांक शाबासकी पटयता. 60 जाणां भुरग्यांक वेगवेगळ्या जाग्यातान वट्ट करून तांकां 10 दिसाचें वस्ती शिबीर दिवचें म्हळ्यार एक व्हडलें काम सुसय. आज आमकां 1 दीस या 2 दीस फिरगजनी जावं इस्कॉलांनी जावं शिबिरां करूंक तिके कश्ट मारता. हाका विविध कारणां आसूंक पुरो जाल्यार आज कलांगण हांणी तांच्या मिनेतेन ह्या 60 जाणां भुरग्यांक एका हप्त्याची मार्गदर्शन आनी विविध चटवटिक्यो आसा करून तांकां एक मार्गदर्शन दिलां. खंडीत जावन 60 जाणां भुरगीं थोडी म्हणालीं पयले पटी येतात थोडी दुसरे पटी येवंक पुरो आनी थोडी म्हणाली हांव तिसरे पटी येता. खंडीत जावन ह्या एका शिबिरांत हांव जायतीं मोतयां तांणी एकठांय केल्यान जावंक पुरो. आनी भुरग्यांनो ही मोतयां तुमच्या मुखल्या जिवनाक खंडीत जावन तुमकां उपयोगाक पडटलीं आनी ती तुमकां मार्गदर्शन जातात म्हूण म्हजी आशा. हांव तुमचे बरी आसतना आमच्या फिरगजेंत शिबिरां जातना भाग घेतालीं आनी जर तर आज हांव हांगा आसन तर हाका कारण जावंक पुरो हांवें भाग घेतिल्लीं तीं कारणां शिबिरां. ह्या शिबिरांत पयले पटी आमी आमच्या थंय आसलीं टॅलंटां आमकां कशीं म्हूण कळटात. आमकां हेरां पळयतात आनी आमचे थंय आसलीं टॅलंटां पळोवन आमकां मुखार वाट दाखोवंक पावतात. तेच लागून हांव आज तुमचे मुखार हांगा उबी आसां. असल्या शिबिरांनी मस्त लिसांवां आमी शिकता. घरांत इस्कॉलांत आमी मस्त लिसांव शिकता जाल्यार तुमी हांगा येवन वट्टूक रावून एकामेका बरसून जियेतना शिकचें लिसांव वेगळेंच जावन आसा. सर लिसांव पैकी पयले लिसांव तुमी शिकचें जावन आसा एकामेका सळावळेन जिवचें. तुमी विविध घरांतावन आयल्यात विविध परिसरांतावन तुमी आयल्यात पूण हांगा
या 10 दिसांनी तुम्ही ओट्टूक जियेल्यात. अशें ओट्टूक जियेतना कशें एकामेका सळवळेन जिवचें, एकामेका कशें हर्त कणकान घेवचें आनी एकामेका कसो तुमचो सहकार दिवचो म्हूण तुमकां पयिल्लें अनुभव जाता. आनी दुसरें, तुमी टीम स्पिरीट म्हळ्यार कितें म्हणून शिकतात. खंडीत जावन सांगता विविध पंगड आशिल्ले जावंक पुरो तुमकां आनी ह्या पंगडांत तुमचो टायम, तुमची तालंतां आनी तुमचें तें आसली शाती कशी वांटून घेवची आनी कशें मुखार येवचें, एक ग्रूप जावन एक पंगड जावन कशें तुमकांतू तुमी हेरां मुखार प्रदर्शन करचें तुमी शिकल्यात. हें जावन आसा दुसरें लिसांव. आनी खंडीत जावन तिसरें लिसांव जावंक पुरो तुमचें तें आशिल्लीं तालंतां उर्जीत करचें एक अवकाश. देवान आमकां रस्ताना मस्त तालंतां दिवन रचला म्हूण आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. पूण सबार पटीन तीं तालंतां भायर हाडूंक आमकां फावो तो अवकाश मेळना. जावंक पुरो तुमकां हो एक अवकाश मेळिल्लो कलांगणांत. आनी ह्या मुखांत्र खंडीत जावन थोड्यांनी मुनी तुमकां कसलें देणें देवान दिलां म्हूण येदोळसू परकिलां जावंक पुरो या आसलें इल्लें देणें उर्जीत करूंक एक अवकाश मेळ्ळा जावंक पुरो या दुसऱ्यांक पळोवंक न्हू म्हाकाय तशें करयेत म्हणलो एक अनुभव जावंक पुरो आनी तुमी मुखारी तशें मुखार जिवनांत मुखार येवंक पुरो. आमच्या काळार हांव ल्हान आसतना शिबिरां जातालीं, पूण आज हें शिबीर काजळ कलांगणांत मुख्य जावन कोंकणी भाशेक चड महत्व दिवन कार्यगत केलां. आमी ल्हान आसतना घरा आसतना कोंकणी उलयतले हांव, इस्कॉलांत आसतना कन्नडा या इंग्लीश उलयतलें हांव आनी सेसांबारा तुळवेंदगी आमचें तें कोणी शेजारा तामिळांचें आसल्यार तामिळांनी उलयतलें हांव या मळयाळी आसल्यार मळयाळी उलयतलें हांव. पूण आज कालें जालां आमची भास सगळ्यांनी सडावत एकच जावन पावल्या. थोड्या संगतींनी आमी एक 10-25 वर्सां पयलें पळोवचें जाल्यार आमी लिंग्विस्टीक म्हणयत, पूण आतां आमी मोनो लँग्वेज मात एक लँग्वेज मात्र गोत्ता आसची या एक भास मात्र आमकां गोत्ता आसची. त्या देखून आमची मायभास कोंकणी ही वृद्धी करीचे जाल्यार असलें शिबिरां मांडून हाडिचें पडटात. ह्या शिबिरा मुखांत्र आमकां कोंकणीक आसचो महत्व, कोंकणीची संस्कृती या कोंकणी कित्याक वाडयचे म्हणलो एक ह्या कोंकणीक आमचो अभिमान कितें म्हणलें एक चिंता आमच्या मतींत येता आनी तें वाडोवंक आनी तें फुलोवंक आमकां एक अवकाश मेळटा. खंडीत जावन ह्या 10 दिसांनी तुमी कोंकणी भास म्हळ्यार कितें, कोंकणीन कशें मुखार येवचें, कोंकणीन कशीं कविता लिखची आनी कोंकणी भास कशी अर्थ कणकान घेवची म्हूण शिकल्यात आनी येदोळसो ह्या विशयांत तुमी सर्टिफिकेट आपणायल्यात, थोड्यांनी बहुमानाय आपणायल्यांत. आयच्या दिसा आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमच्या सेज संबार आमकां सडावत ज्ञान आसना या आमच्या शेजारा कोण रावतात म्हणून कळना. आमी जावंक पुरो फ्लॅटांत आसांव या हाय रायज बिल्डिंगांत रावता जावंक पुरो, त्या देखून आमी चिंताव आमी सुरक्षीत आसांव, आमचें घरदार घट्ट आसा, बी गलयेत किळी गलयेत, पूण आमी एक नदर भोंवडावल्यार आमच्या शेजारा कोण आसा म्हूण आमकां दिसना, कोण आसा म्हूण कळना या गोत्तू आसना. या गोत्त आसूंक आमी मिनती खान घेनाव. ह्या काळार असलीं शिबिरां आमकां हेरां मुखांत्र आमी शिकोवचीं लिसांव आमकां शिकयतात. मात्र न्ही हांवें कशें हेरांक कुमोग करयेत या हेरां हांवें कशें कुमोग घेवयेत
म्हणलें लिसांव आमकां शिकयतात. आज आमी रजेच्या दिसांनी पळयल्यार आमची भुरगीं आयदर ग्रावंडांत आसतात पयलें आमी पळयल्यार आमी सडावत ग्रावंडांत आसतल्यां या गाद्यांत खेळटल्यां सांगाता मेळोन. पूण आतां आमचीं भुरगीं खंय आसात? सडावत कोचिंग सेंटरांत आसतात, या मोबायलार आसतात, या टीव्ही मुखार, या ट्युशनाक. वय गे? येस. हें सोडल्यार आमकां दुसरो संवसार ना. सडावत तुमी शिकचे खेळ, तुमी वृद्धी करची तालेंतां एका ग्रुपान जातात पेमेंट कर. पूण पयलें आमी स्विमींग खंय शिकतल्यो? न्हंयत, तळ्यांत, व्हळान शिकतल्यो. पूण आज तुमी स्विमींग पुलान शिकतात. व्यत्यास कितें म्हळ्यार आमी आमच्यात स्वंत कुशेन शिकतल्यो, कश्ट मान शिकतल्यो आनी एकामेका सांगाता मेळोन शिकतल्यो. पूण आज काल जाता आमचे आवय बापूय आमकां व्हरून त्या स्विमींग पुलान घालतात, व्हरतात. थंय आमचे प्रॅक्टीस जाल्ले कुडले ती आमकां आमच्या वेहिकलार गी पाटिंगारा व्हरतात. आमकां एकामेका साळवळ मेळना, एकामेका उलोवंक आमचो अनुभव वांटून घेवंक आमकां अवकाश ना. नीज जावन आमी आमचें जिवीत पळयल्यार आमी आमचो संवसार वाडटे आसा, ग्रेस्तगाय चडटे आसा, पूण आमचे मदें संबंद उणो जावनूच आसा. हाचे काले म्हणयत द इफेक्ट आमच्या इस्कलांनी आमी अनुभव करते आसा. भुरग्यांक आज करेक्शन दिवंक जायना, कितें सूख जालें म्हूण सांगूंक जायना, तांकां इन्सल्ट जावचें फास्ट. त्या देखून वडिलांनी तशेंच भुरग्यांनी जर तर आमच्या मुखार आमचें जिवीत आमी बांदून हाडिचें जाल्यार खंडीत जावन आमी हेरां कडेन उलयचे, हेरां कडेन वांटून घेवचे, मात्र न्ही हेरांनी दिवचें करेक्शन जावन दी आयकोवचें आनी आमी चेंज जावंक रेडी आसचे. आमचे थंय बदला पडूंक आमी रेडी आसचे. आनी हे सर संगती ಒಟ್ಟು करून जिवंक शिकल्यां तर खंडीत जावन आमी आमच्या जिवितांत यशस्वी जोडटल्यो. हे शिबीर एक ना एक रितीन तुमकां सांगाता हाडूंक, तशेंच सांगाता मेळोन जियोंक, सांगाता तुमची तालेंतां परखूंक आनी उर्जीत करूंक कुमोक जाला म्हूण म्हजी पातयेनी. त्या देखून सर तुमकां अभिमान पटयस्त आसतना तुमच्या मुखल्या फुडाराक बरें मागता. तुमचें जिवन यशस्वी जावन दी ही म्हजी आशा. तशेंच सांगा वडिलां आसात तुमकांय आमच्या भुरग्यांक आमी संवसारान जिवंक शिकोवंक जाय. काल हांव एक संदेश आयकताली. एकलो पुलीस म्हणटा क्रिस्तांव पंगडांनी मस्त प्रॉब्लेमांत तर तांचे पंगडा प्रॉब्लेम आसची दोन, तांकां एकामेका भरसून जिवंक गुत्तुना. त्या देखून मुखार समाजेंत कशें जियोवचें, कशें संबंद दवरून जिवोवचें कळना. त्या देखून आमची काजारांत मस्त प्रॉब्लेम आसता, मुखली काजारी जिवितांत मस्त प्रॉब्लेम आसात. जर तर आमच्या कुटुंबांत सांगाता बसून आमी जियेता जाल्यार, सांगाता बसून आमी मागता जाल्यार, सांगाता बसून आमी जेवता जाल्यार खंडीत आमची कुटुंबां बरीं जातलीं. आमी आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवंक पावतल्यो आनी तांची कुटुंबांय संतोशान बांदूंक तीं शकतलीं. आमी थोडे फावटी घर विजीट, हावस विजीटाक वेता आनी पळयता घरा आसचीं काली म्हातारी आवय बापूय मात्र. भुरगीं भायर आसात, जाय तितलो दूड तांकां धाडटात, पूण तांचे कडेन एक शब्द उलोवंक कोणी नात. ह्या एका परिस्थितींत आमी आसतना आज आमच्या भुरग्यांक आमी बरी मौल्य दिवंक जाय, बरो फुडार दाखोवंक जाय. खाली डॉक्टर इंजिनियर जाल्यार पवना,
तांकां कसले आपोवणे आसा ते आमी तांणी विसून काडूंक तांकां कुमक करूंक जाय. त्या वेळा मात्र तांचें जिवीत खंडीत सुफळ जातलें, संतोष भरीत जातलें. आज आमी सक्कडी हांगा आसां आनी ह्या कार्याचे मुख्य ध्येय जावन आसा कोंकणी भास वाडोवची. कोंकणी भास जर आमकां वाडोवंक जाय तर आमी कोंकणींत उलोवंक जाय. कोंकणी जर आमी घरांत उलयतल्यो खंडीत जावन आमी कोंकणी फुलयतल्यो आनी कोंकणी वाडटली आनी कोंकणी फुलतली. कित्याक ती आमी फुलोवंक जाय, ती आमी वाडोवंक जाय, कित्याक म्हळ्यार ती आमची माय जावन आसा, मायभास जावन आसा. ते देखून कोंकणी उलया, कोंकणी फुलया आनी आमची कोंकणी आवय म्हूण लेखून तिका तिचो मानान पुरस्कार करया. हो एक अवकाश म्हाका फावो केल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करून सिस्टर डॉक्टर वेनेसा एसी तुमच्या अपुरबायेचे उतराक उपकार बाहूंचो बऱ्या मनशाचो सायबागन. आतां बाय रोझल झिविया सल्डाना मुखार येता आनी उपकार आटयता. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक हांव रोझल झिविया सल्डाना गायन पंगडाची उपकार बावडच्याक तुमचे मुखार उबी आसा. पयल्यान पयलें हांव उपकार बावडटा माणसबान संस्थ्याचो. तांणी आमचे खातीर हें अपुरबायाचें काजळ शिबीर मांडून हाडलेल्याक. हांव उपकार बावडटा आमच्या समारोप कार्याची मुखेल सैरी जावन हजर आशिल्ल्या सिस्टर डॉक्टर वेनेसा एसी. हिका हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या शिबिराचे पोशक मानेस्त रोनाल्ड मेंडोन्सा तशेंच पुरस्काराचे पोशक मानेस्त एरिक डिसोसा हांचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां. सर तरबेतदारांचो, आमकां जेवण काफी फळार तयार करून दिल्ल्या फ्लॅन केटरर्स हांचो, आमकां नमुन्यावार आयस्क्रीम तशेंच खाणा दान दिल्ल्या वडिलांचो हांव उपकार बावडटां. ह्या शिबिराच्या यशस्वी कारण जाल्ल्या समेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. इतल्यार वेदिकार्ये सोंपता. बेगीन सुरवात 281वी म्हयन्याळी मांची काजळ शिबिराच्या भुरग्यांतावन. खंय पावला या अलिटा? अलिटा, या अलिटा, बेगीन मुखार ये आनी म्हयन्याळी मानचेचो कळोवन कळय. आन्सिल, अलिटाक पळय, ताच्या एका माराक तुजे पोले सुजूंकात. आमी या, आमचें सोंपलें. देव बरी सांज दिव. एप्रील 25 तावन माय 4 पर्यंत सल्ल्या भुरग्यांचे रजे शिबिराची संपणी हांगा 281व्या मानचेर चलून आसा. आदल्या मानचेचो खर्च 65,450. तुमी UPI आनी कवरा मुखांत्र दिल्ले दान 26,570 रुपये. ऑस्टिन आनी हिल्मा रॉच करिश्मा हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड बेंगळूर हांच्या प्रायोजकपणाची देणगी 41,667 रुपये. अशे वट्टूक 67,236 रुपये. फुडल्या मानची जून 8 वेर कलाकुलतावन नाटक सादर जाता. जून 1 आयतारा तावन सुरसोबान वर्साची तरबेती सुरू जाता.
पहिल्या आणि तिसऱ्या आयतारा ग्रेड 1 आणि दुसऱ्या आणि चवथ्या आयतारा ग्रेड 2 तरबेती चलतली. हिंदुस्थानी गायनान सरकारातावन प्रमाणीत पदवी जोडलेली शिल्पा कुटींना ही तरबेती दितली. माय 15 तारखे भितर 8105226626 ह्या नंबराक नांवां धाडची. ग्रेड 1 60 भुरगीं आणि ग्रेड 2 हाका फकत 40 भुरग्यांक मात्र अवकाश आसतलो. मागीर सुरसुर नाकात देखून आतांच नांवां दाखल करा. ऑस्ट्रेलियांतल्या भुरग्यां खातीर करावळ कोंकणच 6 करान आयताराच्या ऑनलायन कोंकणी क्लास 11 तारखेर संपणी चलतली. कलाकुल नाटक पंगडाचे नवे अभ्यास जुलय 1 तारखेतावन सुरू जाता. PUC जाल्ल्या सांजेर कलांगणा येवंक सकच्या 10वी जाल्ल्या युवा युवतींक रंगमंचेर पळजळचो बंगराळो अवकाश. म्हयन्याक तरबेती बाते ₹2,500 मेळटात. दफ्तरान नांवां दाखल करा. माय 17 आणि 18 मिठाकण भुरग्यांच्या साहित्याचे अणकार कार्यागार चलता. आसक्त आसुल्ल्या 10वी आणि वयल्या भुरग्यांनी नांवां दिवं येता. कवरां दिल्यात. कर्साचे लेखी दिला. उदार मोन दाखया. आता दुडू कवरांनीच दिजे म्हणना. UPI ॲप्स फोनपे, गूगल पे, पेटीएम द्वारे करूंक जाता. तुमकां दिल्ल्या कवरांचेर आणि भायर वेताना डब्यांचेर QR कोड दिसता. स्कॅन करा. मानशेक मजत करा. आमच्यो वावर कार्याची माहेत सुकाना जावच्याक मांडसभान WhatsApp चॅनल फॉलो करा. कलांगणाचे सभांगण नवीकृत जाला. उक्ती मानची मैदान आणि AC नॉन AC कुडा बड्याक मेळटात. हाचो वापर करूंक विनंती करता. घुमटां विकराक मेळटात. 1200 दिवन दफ्तरातावन घेव येता. आता मानशेक सलावण दिवंक फुडें आपयता भयण दोतेर वेनिसा AC हिका वेदी वयल्या सैर्यांनी तिका सांगात दिवच्यो. सैर्यांनी मुख्य सांस्कृतिक कार्यक वेदी सोड दिवंक विनंती करता. रंगरंगाळ उपतात सुकणी अंतरळार. रंगरंगाळ उपतात सुकणी अंतरळार. काजळ शिबिराची भुरगीं आज सोबयतात तांची तालेंतां तुमचे मुखार. देव बरी सांज तुमकां सोमेस्तां. हांव ॲस्टन लेस्टर फेर्नांडीस बोंटवळ गायन विभागांतावन आणि हांव एंजल डिसोजा मुक्का गायन विभागांतावन आमी आयची मैनाळी मंची चलोन व्हरतले हांव. वेदी कार्यवेळी बसून तुमचे पाय मुयेल्यात तर तुम्ही बसले कडेच तुमचे हात पाय धलोवन तुमकांय नाचाक ओडूंक तयार आसात आमचे नाच विभागाचे वांगडी. भायला खोंगनेचो मूळ संप्रदायीक नाच हाका पोल्का म्हणून नांव आसा. कंट्री नाच म्हूण कोणशाक लोटल्ल्या ह्या नाच प्रकाराक म्हान सोबानान आंतरराष्ट्रीय वेदी दिवन व्हडान व्हड बायला कार्यावळ सादर केल्या. आतां तुमचे मुखार सादर जाता बायला नाच येया वो. आयली दारार शेजाऱ्यांनी दिलो आधार. काय जनावर वजी येऊन पावली. सैरी धैरी हप्तभर रावली. वडला वळून माटो घालो इदा ताळया सुरगा जालो रोसा घरान कुशाल भोवार. Tani
घालें तेल कपली काडलो कुरीस वांकुटीचो जेजू क्रिस्त होरेताक बेसांव दिवू अटकुलो रे पुडकुलो त्याला तुपासो बाईक एक बाबू झाला फिरगी रुपासो अटकुलो रे पुडकुलो त्याला तुपासो बाईक एक बाबू झाला फिरगी रुपासो अंगणादारार सुरंगार करा हिंदा सोपासो बाईक एक बाबू झाला फिरगी रुपासो अंगणादारार सुरंगार करा हिंदा सोपासो बाईक एक बाबू झाला फिरगी रुपासो अडकुलो रे बुडकुलो त्याला तुपासो जोडे पावला तेबला दारार सर पडूला देवा मुखार मटवा भितर वराणा पोया ओकले आंगर झाडोने सया वेडो पोकरी भेड्यांचो टोका सुद्धा कोणसो कुडाचो कोणताट अंगणान पलकनाचाचो नवजी जालो लग्न दाबाचो नवऱ्याक वेडो पोकरी भेड्यांचो टोका सुद्धा कोणसो कुडाचो कोणताट अंगणान पलकनाचाचो नवजी जालो लग्न दाबाचो कसो लागलो बैला नाच रुसलो मू तर ताळयो ह्या शिबिरान आमकां आमची मायभास कोंकणीचेर अभिमान वाडला आमचो कोंकणी तरबेतदार तशेंच कवी रॉनीबाब क्रास्तान कोंकणी मांयक वर्णून जायतीं गितां बरयल्यान रॉनीबाबान लिखिल्लें नवें पद ताका एरिक बाबान बारी बरो ताळो बसयला आतां गांवक मुखार येतात गायन विभागाची पद आसा मायभाशेचे जायात्रे मोगी Chibe
संविधाना वळेरींत नेटो मान्यताय सोडली संविधाना वळेरींत नेटो मान्यताय सोडली मायभाषेचे छायात्रे मोगी कर्जात काळीज तेंताना कोंबी उतर फोटोची वेळ अशे संधी मेळटाना आवय परवार कानात पडलेली मती मनात येयलेली आ आ आवय परवार कानात पडलेली मती मनात येयलेली शिरे शिरे वाढून असलेली रक्ताकणा मिसळली दुधा मोबाची वास मोजी काना मना बेस्ताची दुधा मोवाची भास मुजी प्राणा मना बेस्ताची वर्षण्या लक्षण्यांनी जिंको अस्मिताय दिल्लली वर्षण्या लक्षण्यांनी जिंको अस्मिताय दिल्लली मायभाषेचे छायात्रे मोगी कर्जात काळीज तेंताना कोंबी उतर फोटोची वेळ अशे संगी मेळटाना पोर्चुगीसांनी गोंयक हाडलो मांडो आता जाला संगीताचो एक प्रमुख वांटो कोंकणीच्या सांप्रदायिक प्रकारापैकी एक आसा मांडो वय मांडो पोर्चुगीसांनी गोंयक हाडलो मांडो एक नाच प्रकारी वय हो मंथनाच्या लोकांनी गावचो आनी नाचचो प्रकार मांडो तेलत्या ताळांतावन सुरवात जावन उडत्या ताळाच्या दुलपदांत अखेर जाता आतां आमी आमच्या गायन विभागांतावन एक मांडो आयकुया नोजो नोजो रे मुझा सगळेक तुमगेर दिवच्या अशें आमी येवजिला
सैसलीक तुमगेर देवचा अशें आमी येवजिला कोंकणीचो आनी एक प्रकार आसा देखणी. देखणेंत एक काणी गायन आनी नाचपा मुखांत सदर जाता. तर आतां आमी सर्वाय माझा भोग्यां पळोवन एक लोकामोगाळ देखणी शिरबी म्हजी गाय.
घेऊन गा राबता बंधारी दांडे गुंडे घेऊन गा राबता बंधारी कांबळे पोते घेऊन गा राबता डोंगरारी कांबळे पोते घेऊन गा राबता डोंगरारी सोत आम्ही कोस्तांगा रुमडा बंधारी सोत आम्ही कोस्तांगा रुमडा बंधारी आम्ही गोडी दूध वाली देऊन आयल्या काटा वयली आम्ही गोडी दूध वाली देऊन आयल्या काटा वयली रूपान सुंदरी दिसताय ती पळून कुंवरी ही गोडी रूपान सुंदरी दिसताय ती पळून कुंवरी गुळोन आयली ती दूध सागोरी गुळोन आयली ती दूध सागोरी ला 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 सकाळी उठून फांद्यारी हांडे घेऊन आम्ही माथ्यारी सकाळी उठून फांद्यारी हांडे घेऊन आम्ही माथ्यारी आम्ही गोडी दूध वाली देऊन आयल्या काटा वयली आम्ही गोडी दूध वाली देऊन आयल्या काटा वयली घटार मोसरांचो वायवो मोसरांच्या दुधाक घटायवो घटार मोसरांचो वायवो मोसरांच्या दुधाक घटायवो फुंक्या पावशेरू आमकां दियाई गो फुंक्या पावशेरू आमकां दियाई गो ला 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 फुग्या दूध आम्ही दिल्यारी हिशोब करपती घेताई फुग्या दूध आम्ही दिल्यारी हिशोब करपती घेताई आम्ही गोडी दूध वाली देऊन आयल्या काटा वयली आम्ही गोडी दूध वाली देऊन आयल्या काटा वयली तर हिशोब घेणारी असा तो पैस घटारी होती तर हिशोब घेणारी असा तो पैस घटारी दूधक उदक पशी गो कोण जाणारी दूधक उदक पशी गो कोण जाणारी ला 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 दूधक दूधक हशिल्यारी इफेन फावो गमेल्यारी दूधक दूधक हशिल्यारी इफेन फावो गमेल्यारी आम्ही गोडी दूध वाली देऊन आयल्या काटा वयली आम्ही गोडी दूध वाली देऊन आयल्या काटा वयली रयत आमी कोंकणे गो कोसवा तुशारी रयत आमी कोंकणे गो कोसवा तुशारी सुंदर आम्ही गोडी
गवळी ग दुधा व्यापारी सुंदर आम्ही गवळी ग दुधा व्यापारी रैत आणि गवळिंगो बळया मोगारी रैत आणि गवळिंगो बळया मोगारी मोगर पडूंक जायना ग आम्ही काजारी मोगर पडूंक जायना ग आम्ही काजारी आम्ही गवळी दूध वाली देवून आयल्या काटा वयली आम्ही गवळी दूध वाली देवून आयल्या काटा वयली एंजल हांव गायन पंगडाचो तांचो नाच पळोवन म्हाकाय मदें वचून नाचया म्हूण बगलें पूण कितें करचें हांवें वचून नाचल्यार त्या देखणेंतली गाय म्हाका येवन हांडीत आमी आमच्याच गायन विभागांत गायन करया आमचे गायन विभागाचे तयार आसात घेवन एक शिंकळ मानसोबानान थोड्या वर्सां आदीं गांवांनी ऑनलायनी मुखान विदेशांनी सांप्रदायिक पदांची तरबेती आसा केल्ली तवळ पदांचे 8 विभाग केल्ले सांप्रदायिक पदां बाळगितां दुलपदां बायला देखणी मांडो वोव्यो वेर्स घुमट पदां आनी मानसोबान पदां ह्या शिबिरांती आमी ह्याच मांडो वेळेर शिकल्या विशयाचे जाणकारियोन पदां शिकयतले आनी तरबेती दितले ह्या सर विशयांचो झळक आमी पळोवया बाळगितां भुरग्यांक खेळोवची आनी न्हिदोवची गाणां आमी साबार गाणां शिकल्या तातूंत रॉनी बाब क्रास्ता केलाराय हाणें बरोवन एरिक बाब ओझेरियोन ताळे बसयल्ले बाळ मुजे जयोला आनी आनीक फामाद भुरग्यालें पद पोपाय आमी सादर करतल्या
पोलका मागीर दुलपद जावन आतां हो प्रकार बायला म्हूण फामाद. ब्रास बँडार ताळ धरूंक दुलपदां सलीस साबार दुलपदां आमी शिबिरांत शिकल्या. आतां काजाराक मोगा पद सादर करता. मोदयालसाचे गोंया वचून आमी बेसांव घेवन वडिलांचे मागीर बंबय येवन काजार जावचे. काजारांत मोगा बँड हाडचे कोणाचे दुबितला मोदयालसाचे गोंया वचून आमी बेसांव घेवन वडिलांचे मागीर बंबय येवन काजार जावचे. रेस्पेराक वेताना मोगा कापाड खंयचे बनारस ऑर्डर दिला येतले तांबे सांग मोगा तूं काळो सुट हाडटलो खंयचे अमिगाचे ना जाल्यार मारवाड्याचे पल्ले. रेस्पेराक वेताना मोगा कापाड खंयचे बनारस ऑर्डर दिला येतले तांबे सांग मोगा तूं काळो सुट हाडटलो खंयचे अमिगाचे ना जाल्यार मारवाड्याचे पल्ले. सांप्रदायिक पदां खंयच्याय भाशेन लिखीत साहित्य उदेवच्या पयले तोंडी साहित्य उदेतात. तोंडी साहित्यान पदां प्रमुख असतात आनी वर्सां गेलेल्या परी त्या संप्रदायांतलीं पदां सांप्रदायीक पदां जावन लोकां मोगाळ जातात. पूण चडावत ह्या पदांची बरोवपी अनामीक असतात. आमकां आयरेन बायरे पेल्लो हिने ओवियो आनी वेस शिकयले. वेस कोंकणी काजारांनी देवाचे बेसावा मागून वेगळ्या सराच्या संतिमेंताळ भोगण्यांक नव्या जिविताच्या स्वप्नान उतराचो आंकार दिवंक घडिल्लीं गितां हातूंत जिविताचो सार आटापून आसा. आतां गायता वेस 12-13 वर्सां पासून. घुमाट कोंकणी संस्कृतीक महत्वाचे अनन्य वजंत्र मातयेची कळशी 2 तोंडां
गारीचे सामडे आसून कोंकणी लोक आपलो बेटेळसो वेळ करसूंक घुमटा पदार असतात. घुमटा पदांनी मोरयेची गितां, देवाची गितां, बाळ गितां, उडती पदां, लोकवेदांतल्यो फामाद काणयो गितां रुपार इत्यादी घडल्यात. घुमटा पदांनी कोंकणी लोकांचो इतिहास आटापून आसा. एक घुमट पद आसा, मानपत्री गौडागेर सौगिबा चलयो. त्या चलयांच्या लग्न सैरिकी विशीं विडंबन रितीन पद आसा. आतां आमी सदर करता. मनपत्री गौडगेर सोगी बसल्यो, मनपत्री गौडगेर सोगी बसल्यो, मनपत्री गौडगेर सोगी बसल्यो, मनपत्री गौडगेर सोगी बसल्यो. मलगड्या दुवे खाव करता काजार, मलगड्या दुवे खाव करता काजार, मलगड्या दुवे खाव करता काजार, मलगड्या दुवे खाव करता काजार. मनपत्री गौडगेर, मनपत्री गौडगेर सोगी बसल्यो. ओ ओ ओ सेरिक येता म्हज्या धुवेक, सेरिक येता म्हज्या धुवेक, सेरिक येता म्हज्या धुवेक, सेरिक येता म्हज्या धुवेक, सेरिक येता रुजायांतली, सेरिक येता रुजायांतली, सेरिक येता रुजायांतली, सेरिक येता रुजायांतली. थंयसर रोजा सायबिणीचें नांव बतकाय मासली पक्केल्यांचो गांव, थंयसर रोजा सायबिणीचें नांव बतकाय मासली पक्केल्यांचो गांव. त्या मासली पक्केल्यांच्या गांवाक हांव दिना म्हज्या धुवेक, त्या मासली पक्केल्यांच्या गांवाक हांव दिना म्हज्या धुवेक. दिना रे दिना हांव रोजायांत मो, 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 दिना रे दिना हांव, दिना रे दिना हांव रोजायांत मो. ओ ओ ओ देखणी गोंयांतल्यान आयिल्लो पदांचो अनेक प्रकार. नाच आनी पदांची मिसळण आसून भोव आपुरबाय भोगता. स्त्री आनी दादल्या मदल्या संभाशण रुपार हें पद आसा. कोंकणीचे भोव फामाद देखणी पद आसा, हांव सायबा पोलतोडी वेतां. राज कपुराच्या बॉबी फिल्मांतून आज पर्यंत साबार फिल्मांनी हें पद वेगवेगळ्या रुपांनी आसा. घे 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 ग सायबा, म्हाका नाका गो, म्हाका नाका गो. घे 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 ग सायबा, म्हाका नाका गो, म्हाका नाका गो. ही म्हज्या नाकाची नोंदी, घे ग सायबा, म्हाका नाका गो, म्हाका नाका गो. ही म्हज्या नाकाची नोंदी, घे ग सायबा, म्हाका नाका गो, म्हाका नाका गो. म्हज्या पायांची पायजणां सांडेल देवा, म्हज्या पायांची पायजणां सांडेल देवा. आगे नारी तुझ्या पायांची पायजणां पायार सरी, आगे नारी तुझ्या पायांची पायजणां पायार सरी. घे 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 ग सायबा, म्हाका
सोय सोय सोयारे सोय सोयारे आम्ही देखणी नाचिता सोय 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 सोय. माणसोपणाच्या स्थापकापैकी कवी अमर चाफरा एकलो. ताणे ताच्या कुरकुरीत उतरांद्वारे कोंकणी साहित्य गिरेस्त केला. आता गायन विभाग तयार आसा. घेवन एक उठतें पद फारार फार. उतरां कवी अमर चाफरा डिकोस्ता. ताळो एरिक बाब ओझेरियो. ಶುಭಯಾಗಿ ಪಂಗಣ ಶುಭಯಾಗಿ ಪಂಗಣ ಇಂದ ಪಾಣಿ रंगून कडा आंगणात थंडपणाने आज कोणी येऊन सुवासा ऐकता ती रात्री दिसा. 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 दोलचर मार दोलीचेर मार वयल्या मनानी. दोलीचेर मार वयल्या मनानी. पारान पार जाताय रानानी. पारान पार जाताय रानानी. सभयागे बंधना इदा पनानी. सभयागे बंधना इदा पनानी. लो 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 लो. पोळी करून तांदूळ घाला वडल्या वानानी. पोळी करून तांदूळ घाला वडल्या वानानी. पोळये भितर पुरण बरा गोडा सुनानी. पोळये भितर पुरण बरा गोडा सुनानी. आज कोणी येऊन सुवासा वाजया रे रात्री दिसा. 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 दोलचर मार दोलीचेर मार वयल्या मनानी. दोलीचेर मार वयल्या मनानी. पारान पार जाताय रानानी. पारान पार जाताय रानानी. सभयागे बंधना इदा पनानी. सभयागे बंधना इदा पनानी. लो लो
उठतें पद तुम्ही ऐकले. आता एक उरतो नाच. माणसोबानान कोंकणी नाच प्रकार लोकांमोगाळ करूंक नाच सोबाण सुरवातिलो. कोंकणींतलो पयलो नाच पंगड नाच सोबाण. नाच सोबाणान नाचपांत जायते प्रयोग केल्यात. देश विदेशांनी हजारांनी कार्य दिल्यात. आतां ह्याच नाच सोबाणांतावन तरबेत जाल्ल्या नाच विभागांतावन सादर जाता एक पाश्चात्य नाच मोग कसो आसता. बारीक कामता म्हजो घुटान नाचता. कूड म्हजी बारीक कामता म्हजो घुटान नाचता. चिंतून चिंतून विरार जाता. मोग म्हळ्यार कसो आसता. चिंतून चिंतून विरार जाता. मोग म्हळ्यार कसो आसता. बोटारू देता काळजान पेटा. तोंडार दिसता घडयेन घडये कित्या घडता. मोग म्हळ्यार हेंच गीत शिंता. दोळ्यांक झलकाता बोटारू देता काळजान पेटा. तोंडार दिसता घडयेन घडये कित्या घडता. मोग म्हळ्यार हेंच गीत शिंता. हे म्हजी बारीक कामता म्हजो घुटान नाचता. कूड म्हजी बारीक कामता म्हजो घुटान नाचता. चिंतून चिंतून विरार जाता. मोग म्हळ्यार कसो आसता. चिंतून चिंतून विरार जाता. मोग म्हळ्यार कसो आसता. न्हीद थांबता. राती स्वप्नांची धाड पडता. उठता बसता वाऱ्यार उठता. मोग म्हाका पिशार घालता. मतीन धोसता न्हीद थांबता. राती स्वप्नांची धाड पडता. उठता बसता वाऱ्यार उठता. मोग म्हाका पिशार घालता. कूड म्हजी बारीक कामता म्हजो घुटान नाचता. कूड म्हजी बारीक कामता म्हजो घुटान नाचता. चिंतून चिंतून विरार जाता. मोग म्हळ्यार कसो आसता. चिंतून चिंतून विरार जाता. मोग म्हळ्यार कसो आसता.
एंजल गायन नाच संपलें आनी कितें उरलां जेवण म्हणी आसा गी वय पूण पोट भरून देंग काडूंक न्हय बगार पोट भरून हासूंक आतां सदर जाता नाटक विभागांत नाटक चिंटू टेलर चड्डी स्पेशलिस्ट. चिंटू टेलर चड्डी स्पेशलिस्ट रचला अरुण राज रोड्रिगस निर्देशन केलां विकास लसरादो कालाकुल. ह्या नाटकाचें कन्नडी मूळ आसा GT देसाय हांचो गिड्डू टेलराना साहस कथेಗಳು. आतां तुमचे मुखार चिंटू टेलर चड्डी स्पेशलिस्ट. मुजी तुमका वळख ना आसूंक पुरो पण तुमची हर एकल्याची वळख म्हाका आसा. सदां म्हज्या टेलर शॉपाच्या मुखल्यानच पसार जातात. तुम्ही कितें उलयतात खंय पळयतात कोणाचो हात धरून वेतात तुमचे संगी कितें कितें वतात ते सगळेच म्हाका कळीत आसा. तू कोण बाप हा हुशार भुरगे. मास्टरांक भुरग्याची वळख आसता पूण भुरग्यांक मास्टराची वळख आसना. कोण तू तुझे नाव कितें सोड्या म्हजें नांव सांगूंक म्हाका लज दिसता. तुझे नाव विसरले साहेब तुझ्या बायलेचे नाही बायलेचें नांव सांगूंक म्हाका बिलकुल लज दिसना. कित्याक सांगा पळया कित्याक सांग कित्याक म्हळ्यार हांव काजारच जावना तशें जाल्यार बायलेचें नांवय कळना. तुका तुझे नाव बी कळीत ना कित्याक म्हाका एक नांव आसा. हांव जिवान मोठो जावंक पुरो पूण कुडींत घट्ट आसा. म्हजी तकली ल्हान जावंक पुरो पूण तकलेचे भितर मेंदू व्हडच आसा. हांव गांवान एकदम फेमस. हांव सगळ्यांक जाय चेडक्यांक जाय चेडवांक जाय तरणाट्यांक जाय युवकांक जाय युवतींक जाय केस पिकल्या म्हाताऱ्यांक जाय केस पिकून रंगसरांच्या म्हाताऱ्यांक जाय. हांव सगळ्यांक जाय. एक फावटी तुझे नाव सांग साहेबा तुम्ही शर्ट स्पेशलिस्ट पॅन्ट स्पेशलिस्ट साडी स्पेशलिस्ट सूट स्पेशलिस्ट ब्लाउज स्पेशलिस्ट पेटिकोट स्पेशलिस्ट अशें पुरो आयकलां जावंक पुरो. आपले हांव तुमचे मुखार हजर आसा. US रिटर्न चिंटू टेलर द चड्डी स्पेशलिस्ट. चिंटू टेलर चड्डी स्पेशलिस्ट US रिटर्न तू इतलो स्पेशलिस्ट जावनी आमकां कळीत ना. प्रवाद्यांक सगळ्या संवसारात मान आसा पूण आपल्याच गांवान मान ना म्हणून म्हज्या सोम्यान सांगलें आसा. हांवें शिवच्यो चड्ड्योची महिमा ऐका. हांवें शिवच्यो चड्ड्यो सदानाच्यो चड्ड्यो न्ही. हांवें शिवच्यो चड्ड्यो घाल्या उपरांत थोड्यांक आंगार फुलां कवयली बरी भोगता थोड्यांक अंतराळात उबल्ले बरी भोगता थोड्यांक सोकातीचो रंगच बदलता. वा म्हज्या चड्डीचे फॅशन पळयजे. छे ते शिवणेंत एक सुवास आसा जावं फुलांचो जावं गंधाचो. वा वा म्हज्या चड्ड्याची महिमा. तुम्ही येया तुमकां जाय जाल्ले चड्ड्यो शिवया. आनी ह्या गरमी हव्या की हांव चड्ड्यो शिवयता. गम आयलोच कळना. इवांक हांव चड्ड्यो शिवयतात हिगूच लागना. तुमच्या हर गरजांक चड्ड्यो शिवयता. भुरग्यांक ओलागाच्यो चड्ड्यो कसाळी जोड्यांनी चड्ड्यो मेल्ल्यांक मातयेक पैतानागाच्यो चड्ड्यो आनी हनीमून स्पेशल चड्ड्यो. हांव सादारण टेलर न्ही. हांव कोण चिंटू टेलर चड्डी स्पेशलिस्ट US रिटर्न. चिंटू टेलर साहेबा फेमस जाल्यार हे US रिटर्न कित्याक. ती दुखाची काणी. हांव सगळ्यांक जाय जाल्लो. अमेरिकाच्या अध्यक्षाच्या त्यांच्या बायलेच्या त्यांच्या भुरग्यांच्या त्यांच्या अधिकारीच्या त्यांच्या सैनिकाच्या सकडांच्या सकड गरजा हांव पावतलो. सगळ्यांचे चड्ड्यो हांवेंच शिवयल्यो. छे ते दुरादृष्ट असो. कितें दुरादृश्ट. ट्रम्प अध्यक्ष
आणि ताणे म्हज्या हाताक कडक घालून पाटी किंद्याक धाडले दशाम US रिटर्न. किती झाले ही चड्डी तुवेंच की शिवली पळय आले कितली सगळी सोपता तुका. सोपता की तुवें शिवली चड्डी एक बुटी कल्ली आता काढून जायना आटल्यार वयर इच्छिना छे एका हप्ते जाऊन कोष्टन असा पोटा कल्ले एका हप्ते जाऊन बाहेर येऊ समना पोटी फुगला एक बुटी काढ साहेबा. आले हवे सारख्या रीतीन तुझे माप काढले सारखी चड्डी शिवली चड्डी काढले उपरांत कितले पुटी खेळाय कोणना कितले जेवलंय कोणना तुझे पोट वाढला तसे जाऊन चड्डी टाईट झाल्या. तुझे फिंगरी पिसवून पुरो माका ह्या चड्डी जाऊन मुक्त कर. टेन्शन ना माय असिस्टंट कम हियर. कतार घेऊन ये. ओके सर. आणि कताराचे आले गरजेचे तुका सोडणं गरज ना तर लेवून कातून सोडटा. हाका भितर वर आणि याची चड्डी कातून सोड. ओके सर. एक हप्ते जाऊन केले आता बाहेर राहिले चाड्डी कातर त्याच ब्लॅस्ट झाले की काढवा रे. अब्बा आता समाधान झाले एका हप्ते जाऊन भरले आता बाहेर गेले. एक पावटी ओ साहेबा तुझे दरम्यान आईली गिराकाई दोन गेली. असिस्टंट चिंटू टेलर चड्डी स्पेशलिस्ट US रिटर्न. एया तुझे करना चड्डी शिवया रंगरंगा चड्डी वेगवेगळ्या नमुन्याची चड्डी वेगवेगळ्या डिझाईनची चड्डी भुरग्यां व्हडापर्यंत तरणाट्यांक युवकांक युवतींक केस पिकला म्हाताऱ्यांक केस पिकून रंग सजवचे म्हाताऱ्यांक मेंढ्या मोढ्याकी हांव चड्ड्यो शिवयता. म्हजे कडेन एक पावटी येया आणि चड्ड्यो शिवया दुसरे पावटी बिलकुल येवची नात. सगळे दीस राखल्यारी आज कोणी गिरायका येवची दिसनात. ये वडली माय आंगा ये. त्या सकाळी गणाटात पोटाची भूक कशी मायक झाली म्हणून कळना तुझे वाटीन ते खाण्याचं परमळ आयलोच पोटाची भूक जी झाली किती असा. आले त्यासा तुका किती जाय ते सांग. मिरची बोंडा मिरची भाजी वडा बिस्कुट रोटी संजीरा. ओ मिरची भाजी असा की म्हाका 3 मिरची भाजी दी. तिनांक कितले? तिनांक 15 रुपये एका मिरसांगे 5 रुपये. किती एका मिरसांगे 5 रुपये. तुझे मिरसांगे लहान असतात इल्लेशे उणे कर. आले त्यो मिरसांग्यो लांब लांब असतात असलो मिरसांग्यो तुझे लागी असचना. मिरसांगे प्रकार तुझी रेटी वाटता. किती मिरसांगे लहान झाल्या तुझी रेटी वाटता. आणि किती तू चड्डी शिवताना आज लागताय की एकच मॉल दवरता. माफाले कान तुझे मॉल वैसे केल कर नाही.
काय तर घे ना तर तिकट पोटली माय राग जाई नाका तर 15 रुपये आणि ती 3 मिरची भाजी मजा खातीर ये या मिरची बोंडा मिरची भाजी बिस्कुट रोटी संजीरा भात ये या बिस्कुट रोटी मिरची भाजी ये या चिंटू टेलर चट्टी स्पेशलिस्ट यूएस रिटर्न चिंटू टेलर चट्टी स्पेशलिस्ट यूएस रिटर्न अब्बा बोमान ताळो सुकलो गिरायक कोणी येवची दिसनात अशे बसल्यार दीस वचनात हांवें कितें तरी करीजे हांवें कितें तरी सदन करीजे चिंटू टेलर इंटरनॅशनल जायजे ए मुसा रावते ये 3 कसाच्या मुसानं हांव तुमकां सोडचो ना रावते एक 2 3 4 5 6 आणि 7 हे एक हमारा 7 मूस एक हमारा 7 चिंटू टेलर चट्टी स्पेशलिस्ट यूएस रिटर्न एक हमारा साथ वसा ही खबर सगळ्या गावात प्रसारा चिंटू टेलर चट्टी स्पेशलिस्ट यूएस रिटर्न एक हमारा साथ अय्यो बाप गिरबुजी पुरा सणेन पडला भूक लागला असतली ये गिरबुजी मुझे पल्सा भितर पोचतो थंयसर थंडाई आसा सावली आसा तुझे पुरासन उपरांत तू बनोस ये हांगा ये अय्यो बाप गिरबुजी आहा परमळ येता मनशाचो परमळ येता या मनशाक सोडूंक नजो आज म्हाका फेस्ताचे जेवण कुडके कण खायचे रगती पियेचे तेंकां घट्ट न्हिदाचे लागीं येते आसा मनशाचो परमळ लागीं येते आसा येवन दी शिकारी खुद जावन म्हज्या झाडाक सांपडते आसा एक हमारा साथ चेक सोलो पाय थकून गेले गोळय सुकून गेला हांगा इल्ली थंडाई आसा सावळी आसा हांगा सिल्लो वेळ निघता कोण असे किंक्राता तू कोणाच्या पाडतीसो हात तेरे की विसरला पुरावो ना काढला नु करताने तुका उलंगतो अण्णा तू कोण हांव कोण म्हण तुका गुत्तू ना कोण तू तुका वासूंक कोणी येता तर हे वास एका माराक सात वय एका माराक सात एका
7 राक्षसांक हाणें मारला गे तो व्हडलो शूरच जावंक बरो तू निजायतीतलो शतीवंत गे तिका पळयतना कळना पळयल्ले पारकिल्ल्या शिवाय काचीच जायना तुका पारकूंक जाय तो निजायती शूरवीर गे 7 जाणांक मारसो ओडोलता एकच सवाल विचार तुका बेजार जायने आनी कसो साक्षो जाय आले पळय अशें कर म्हणजे की चड पयस उडोवंक जाता छे हे गाले व्हडले काम पळय म्हजी हुशार काय पळय पळय हांवें उडयल्लो फातर पळय पळय आनीकी वयर वचून आसा वयर 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 हांवें उडयल्लो फातर सीदा वचलो आनी ट्रंपाच्या तकले वयर पडलो तुका करूंक जाता जाव बेत सायबा तू तुवें उडयलेलो फातर कितलेच गे वयर उबलो निजायकी ट्रंपा वयर पडलो पळय राक्षसा तुका एक फातर उकलून पुरो जालें वस तू ते बस आमी केय बसचे हांगा बसूंक जागोच ना धरणीर बसाचे एक काम करया अळे थंय एक व्हड रूख आसा तू ताचे मूळ धर हांव ताचे फांडे धरता हाकास म्हणचे असले राक्षसांक मूद उणे मूड मात्र वाटता तुझी पळया मूड धाकटी मूड तकली मोडली असले राक्षसाची मूड मात्र वाटता मेंदू वाडाना चलती का नाम गाडी चलती का नाम गाडी तगाया रक्साची बॉडी तगाया रक्साची बॉडी गाडी उगवल्या रक्साक पाटल्यान चलयता आमचो चिंटू टेलर चल 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 वयर सुपरी पळन हसतात सगळे मन जाती पळन खेळतात राखोस आमचो थकून गेला खेळूंक लागला चल 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 चलती का नाम गाडी सगळ्या राणामाळांनी गाडी घेऊन राखोस पोचता पाटल्यान चिंटू टेलर शान पडी गुंता राखोस आमचो थकून गेला वेगी पडचार आसा पूण चिंटू टेलर आमचो शाणो ताका आरडी गुंडावन आसा चल 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 चलती का नाम गाडी चलती का नाम गाडी चलती का नाम गाडी एका माराक सांग म्हाका हानी चलोवंक जायना पुरो जाला छे जीव आनी तो गट मोठा सै एक रूख तुज्यान उखलूंक जावंक ना तू प्रेजनाक नाही या एका माराक सांग घरा वचून इल्लो विराम करया शनी पाटी कस लागले मो हो रापकोस म्हाका पळोवन धांवता म्हण चिंतल्यार हो म्हाका ताच्या घरा आपयता मो कितें तरी करीचे या चिंटूची तकली वापारीचे या तुझे घरी पळाव्या एका माराक सांग म्हाका जोर न्हीद येता हांव थंय न्हिदता तूं थंय न्हिद सकाळी उठून रान दुकऱ्याक धरूंक आसा ये देवा हाका आड पडले कुडले न्हीद आयली न्हिदोन घोरावंक लागलो छे छे के जाला रे चौपाद तेणे हो बरेता तेणे हे जाला रे न्हिदोंक ही जायना या राक्षसाक कितें पुणी करीजे
हाव दिल्या परी करता आणि तुला दोन वेळा नीट लायकी एका माराक साथ नी दे तुका पड्या कितें करता म्हण एक दोन तीन चार पाच स आणि मोजा मारा चापाटे जावनस उस्वास रावाचे मोजा राणा मोजा घरा म्हाका येवन सलवंग पण येताय गे तेच रीतल्या कडे मरून वस हे किती करताय साईबा ओडलनी दोन गोऱ्यांक लागलाय आता बायांना सोंग लागलाय 1 2 3 4 5 6 7 म्हणून मांद्रे मुतोन घालू नाही मग हे तू इका माराक सांग की आयलो तुका हांवें हांगा धावताना आयशी दिशी पोळ्या टिक्क्याचा घास लाव दांडून पडशी काय होताय राव जांभया म्हज्या फाटल्यान ये नाका म्हाका जिवंक सोड तू खंयच्या तरी गांवांत आयले थंय वच म्हज्या फाटल्यान बिलकुल ये नाका म्हाका हांव दोवता धावलो एका माराक सात तुम्ही किती आणि की तोंड उगते गान हसवून रावल्यात तो गेलो आणि हांव दुसऱ्या गावाक वयता परत म्हजी आणि तुमची भेट नव्या गावाक Chintu Taylor, I'm so Chintu Taylor. Chinese specialist, I know I'm so Chintu Taylor. US return, I know I'm so Chintu Taylor. Chintu Taylor, I'm so Chintu Taylor. नमस्कार या नव्या गावच्या नव्या लोकांक सोलन पुरो जाले खेदे ओढले रान ते रानान मेळिल्ली फळां पुरा खेली कितली रुचीक फळां ती जांबळा मेळ्ळी पेरां मेळ्ळी पोपायो मेळ्ळ्यो सांपेरां मेळ्ळी पालपणास मेळ्ळे आहा कितली रुचीक फळां ती आणि ताची रूस सर्गाक वेचत असली आणि तुमचे जंक फुडाची रूस येमकोंडाक वेचत असली सोलन पुरो जाला हांगा स्तिल्लो वेळ विषय घेता कोण तू गायाच्या तोटान न्हिदोंक नजो म्हण तुका कळीत ना हांगा कित्याक आयलाय रावळेराचे परमिशन आसा एक पावडीच्याक एक सवाल विचाराने दोघांनी वट्टूक सवाला विचारल्या कोणाक म्हण जाप देवची परमिशन घे हे वाच एका माराक साथ तशें म्हळ्यार एका माराक 7 तकल्यो हालोन पाठच्या जावच्या बरी करता तुमच्या दुसऱ्या सवालाची जाप राया उठू बेट करून कायला आणि तुझ्या पहिल्या सवालाची जाप तुझे पहिले सवाल तू हांगा कित्याक आयलाय म्हण वय तुझ्या सवालाची जाप हांव तुमच्या रायाक बेटोंक आयला एका माराक 7 तकल्यो हालोन पाठच्या जावच्या बरी करता वस ते तुमच्या रायाक सांग
खंयचे भिवपुरे पर्यागार हे हांचे करना रावल्याराची राखवाली करतात. हांव पुणे राय आसलो जाल्यार कुडल्यांक डिसमीस करता आसलो. राया कोण येतलो शूरवीर राहिला ते एकच मारान 7 जणांक मारला गय. राया नमस्कार. तुमका भेटोंकच म्हणून आयला. तुमका भेटोंक कोणी मुनी आयला म्हणून तुम्ही हांगा सांगूंक आयलात गे. बरे केले तुम्ही. हांव तुमच्या फाटल्यान आयला. नाम तर 50 रुपये लोनच दीत आसले दयेकन म्हाका भितर सोडा म्हणून. सोडा कांय कस नासतना हांव हांगा भितर आयला. तुम्ही मुखार हांव फाटल्यान. तू कोण? तुझे नाव कितें? हांव कोण म्हूण आनी तुमकां आनी कितें सांगू ना गे. ए आळशानो कसले मनीस सायबा तुम्ही. आळशांतले आळशी आनी की तुमच्या रायाक म्हणजे ओळख सांगू ना. रायानो मुजे नाव एका स्मारक 7 चिंटू म्हणून. हांव हांगा कित्याक आयलो म्हणल्यार तुमच्या पेपरार एक एडवर्टायजमेंट वाचले तुमच्या सैनिक सेनाधिपती जायचे म्हण. तशें अर्जी घालया म्हूण आयलो. तुजो गांव खंयचो? शे बुधवंतांक तांचोच म्हणलो गांव ना. खंय वेतात खंय रावतात तो तांचो गांव. गांव असो दुबळांक. हांवें रावल्लो गांव ना. हांवें सेवा दिल्लो गांव ना. त्या तितल्या दैरादीक मनशाक त्या शूरवीर चिंटूक गेल्लोच गांव. तू तितलो शूर म्हणून हांवें शुअर कशें जावचें? तुजे कडेन कांय प्रमाणपत्र आसा? या कोणें तुका शिफारस पत्र दिलो? अडे कोर्त्यांक सुरवेर म्हणजे उरण तुका सांगितले पडले. त्या व्हडल्या रानांत एक राक्षस आसलो. तुमकां मुनी खबर आसा? वय वय पूण तो आतां थंय धांवला म्हणून आमच्या गुडाचार्यांनी आमकां खबर हाडल्या. तर ताका थंय धांवडलो कोण म्हण तुमी जाणात? याच एका माराक 7 शूरवीर चिंटून. पूण तुवेंच ताका धांवडले मनशाक तुजे कडेन कांय साक्ष्य आसा? साक्ष्य तुमच्या गुडांतरा कडेन विचारा. तांणी समा तणकी कन्या जी आसली विचारा. त्या राक्षसाच्या घरात 2 कटली आसल्यो. वय रायानो तांतलेक आम्ही येताना मोन पडलेले. वय बाई एक मोन पडले. त्यांच भायर एक रुकी आसलो. जास्त रुखांत हांवें त्या राक्षसाक दर मारला. जाय तर त्या राक्षसाक सापळून विचारा. तशें तर जाय तर सरदार चिंटू आमच्या रावळेराचो सेनाधिपती म्हणून तुजी अर्जी हांवें स्वीकार केल्या. आता सद्याक तुझ्या रावळेराक येवन या दुबळ्या रायाचो सत्कार स्वीकार करीचे म्हणून विनंती करता. जाय की? वय जाय की. तुम्ही तितली विनंती करतना या इल्लेशे कावन जेवन इल्लीशी न्हीद काडया. वसा वसा आमच्या सरदार चिंटू खातीर आमचे खास सैरांचे घर सजया आणि ताका जाय जाल्ले रांदून मांडूंक आमच्या रांदप्याक सांगा. मानेस्त चिंटू आता आमच्या गरबाराची ओळख दिवंक आशेता. म्हज्या मोगाच्या रावळेरांतल्या सांगातालो आज आमच्या सांगाता एक विशेष सैरो आसा. शूरांतलो शूर वीरांतलो वीर एकाच सुमारान 7 जणांक मारलेलो सरदार चिंटू. चिंटू बाबानू ही आमची राणी म्हजी बायल. अळया बायली नाही होकाल. लोकल आणि हे म्हजे दू रायकुवर. आका एक नवरो सोदून सोदून पुरो जाले. थोडे मेळटात पळयल्यार विपरीत दोत विसरतात. वय गे छे कसले दिसू देयल्यात. पूण रायकुवर लेक विकीनच लग्न. तुवें आशेल्लो मुदेत आसलो सोलो बेगीनच पावत जावं.
हो आमचो महामंत्री. नमस्कार. हे आमचे सहाय्यक मंत्री. नमस्कार. कशा आसात तुम्ही? हे आमचे भंडारी भंडारा सांभाळताले. हाऊ डू यू डू? आणि हे आमचे सेनाधिपती. हॅलो. आणि हे आमचे करबारी. हाय कारभारे. आणि हे आमचे विद्वांस. नमो नमः. शुभमस्तु. बरे जाऊन दे, बरे जाऊन दे. ज्या मोगाच्या रावळ्यांतल्या सांगात्यानो सरदार चिंटू आमच्या सैनाचो सेनाधिपती म्हणून घोषित करूंक म्हाका व्हड अभिमान भोगता. कितें जालें? कितें घडलें? रेया त्या रानातून त्या रानातून वय बाय जास्त रानातून कितें जालें? कितें गोबार? त्या रानातून रानदुकरांचो वडेक हिंड येवन एकाच राती भितर 20-30 गुडसुला वयर आक्रमण करून 30 जाणांक मारला रेया. 30 जाणांक मारला. लोक सगळं बाहेर रावून बचाव करा म्हणून रुदान करता आसात. मोगाच्या प्रजानो कंत कर नाकात. हांव हांगासर हांसतवरे तुमकां कांयच दूख आसचें ना. आतांच हांव म्हज्या सैनाक धाडन ज्या रानदुकराक लागाड काडटा. सैनिका हांगा ये. ओस आमचे सैनाक तयार कर. त्या ल्हान दुकराक ओट्टूक लागाड काडूंक आनी ताका झुजोवंक तयार कर. चिंटू सरदारानो तुमकां आयकले की? पळयले मात्र या ऐकून घेना समजून घेना. कितें म्हळ्यार काल सकाळी 7:30 वरार व्यायाम करता आसतना आमच्या सैनिकांक पाय कुसकेलात खंय. तशें जाल्ल्यान 4 दीस विराम घेवचे म्हणून आमच्या डॉक्टरांनी सांगलां खंय. देखून तुमीच कित्याक बसून नजो म्हूण ताचें सूचन. खासदार जाऊन सोचेर को आता थोड्या वेळा पहिले सुबीत चेडवा की पळयला तुकारामानी बांधता म्हणून मोतीन चिंतले. आता मुजारा गळ्या कसळी सरपळी बांधतात. रायानो तुम्ही इतली गंद कित्याक करतात? यास एका माराक 7 जणांक मारला चिंटू ग. हो रानदुकर कंचेल्या ग. हांव वसूंक तयार आसा. देव बरें करूं. पूण जाता तितले बेगीन सोसा. जाय जाल्यार एक 40 सैनिकांक आनी घेवन वसा तुमचे सांगता. नाका बाप पहिल्यांच तांचे पाय कुसकल्यात. नाका कित्याक तांकां कश्ट दिवचे. हांव एकलोच वेता. तशेंच जावं वसा बेगी वसा. एकाच माराक 7 सरदार चिंटू बाबा जय. ए दुकरा हा म्हळ्यार कोण म्हूण चिंतलाय. एकाच मारा तुका 8 घालता. दैराल्यार ये दुकरा तू कर कोणसो. पुरो तुझे टरबूर म्हाका मुखार आयल्या सर्वांक हांवें मागसून सोडला आणि तू केंचे लेख म्हाका. ओ इतलो हांकार की? तुका एकाच मारान 8 घालना. तुझे मांस कातन किल्याक 400 रुपये म्हणून कोड्यांगराक विकता. आणि तुझे उरली काळीजाची आणखी टीक हांव रक्ती करता. दैराल्यार ये मुखार. पुरो तुझे टसपूस ह्या राणाक हांवच राय. राणाचो राय. रान दुकर. ओ तशे की पळ्या हांव ओडगी तू ओडगी म्हण पळ्या. कोच्चिल्ले पुरो चड बरो न्ही. पिसो तू मुजा मुखार बच्चा तू. मर्यादेन आयल्या वाटेन पटोस नातल्यार. ए जीव सांभाळ उलय नातल्यार. ऐक पळ्या एक हात पळ्या. ऐक दैर असल्यार मुखार ये. 1 मिनिट तू दुकोरले. तू दुकोरगी तुझ्या हरदार लो असल्यार ये मुखार ये.
ಸೈನಿಕೆ ऐक ऐक ಬರ್ತೀಯನಾ ऐक ऐक ಬರ್ತೀಯನಾ ऐक 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 ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೀದಾ ऐक ऐक ಉಪವಾಸ ऐक ऐक ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ऐक ऐक दम्माया मारी नका मका तुझे सांगायला बरी सीधा पाठी येता आणि मग कोण नाही की दोष दिना एक काम कर माका तुझ्या पाठीर बसे आणि ते रावल्याराकडे वर ते रावल्याराकडे वेताना सगळोच लोक माका सपड येतलो मुझे दैरक माका जयकार करतलो राय माका सम्मान करतलो जाय तसेच जाता ऐक ऐक चल मुझा दुखरा टिक 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 रायाच्या बंगालाचा घोडो बंगालाच्या घोड्यावर राय रायाच्या घोड्याच्या पाय रानडुकर आमचा रायाचा घोडो जय 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 आईलो रानडुकर आईलो ए रावया कसले भिवकुरे मनीस सरकारी नोकर म्हणल्यार असलच भिवकुरे चिंटू सरदारानो तुम्हीच मारलेलो ओय हावेन सुधारलो तुम्ही काल वगत सुनावल्या तुमच्या ये डुकराची ओळख तुमच्या रायात दिया वस्तू मधुकर गावा कायलो तुझ्या प्रजानो चिंटू सरदाराक दिल्ले उतार ताणे पाडला आणि आता तो आमच्या रावळेर असो एक श्रेष्ठ वडील म्हणून आम्ही ताका नेमता सैनिका वचून ती श्रेष्ठ वडिलाची तलवार हाडली आणि या दुकराक फाटल्या गुडान घालून सोड आता किती झाले रान फाटल्याच्या रानात दोन रक्कोच बाहेर राहिल्यात ते आमच्या लोकांक हिंसा दितात काल कस दिसा 20 जणांनी मारला लाखांनी दुडू लुटून असतात तर आता किती करचे तुमका ऐकाले नी चिंटू रायानो ओय मग ओटला नाही कले असो तुमच्या सैनिकांक पाय पाय दुखला तर तांका दाखतेरा रेस्ट करून सांगला ओय मो वय आता काल करचे तुमच्या मामुकेली आता रिटायर जाता ताका तुमच्या सैनिकांक 15 दिवस रजेत धाड वय तू काय प्रेज नाही या आता किती करचे तू हे सांगले बरी हाव बेता ते राक्षसाकडे जाय ओसा तुमका हातेरा नाकात नाका मग 4 पत्र दिला पुरो तुमका मुझे नाव कळीत ना हाव एका मारा सत चिंटू टेलर साठी स्पेशलिस्ट युवर स्ट्रीटर एका मारा सत या हल्ल्याच्या लोकांकडे बूटची गेली पडा वय बरी बुच्ची गेली हवे खोकली कान 2 जण बुबोल पडून मेले तुझ्या एका गुंगले 1 जण उभून गेले हवे पुसकी मारले आणि 4 जण ते इंच मेले हवे लहानसो पुरक केल्यांचं माणसं नसो दिवस गेलो बस असं मजा रे कितले कोंबड्यो केले तुवे 4 तू कितले बकरी गिळली काल सर खाऊन म्हाका अजीर्ण जालें सट्ट खावंक जावना फकत 3 केले मोठी मारताय हांवें पळयला तू एक केल्ले एकले दीस मागीर मात खावंक जाय नासतना आडो सावन बसलोय मागीर तुवें 4 केले म्हणून हांवें कशें पातयेवचे तुका 2 पिलाक 0 होवंक जायना 4 घेवन दोन खावची
तुवें केल्ले एकल्याकच ना हांवें 3 केल्यात. एकच ना 3. तू एकच केलाय. परमळ मनशाचो परमळ. खंय नो परमळ. हांगा मनीस ना मनशाचे मास ना. तुझ्या नाकान शेल भरले असतली. ना ना म्हजे नाक समा आसा. तुजे नाकान किरमे भरला. कित्यामुळे तुजे कानान कानपू भोवन तुका ऐकना. तुझ्या नाकाचे मास कुसला. आता या गरवणेक कोण्याचे लागीन सेल दिना. आवाज करी नाकात. कोण ते असता. अळे हसा नाकात. तुमका हसायचे जाल्यार तुम्हाला आठ धरा. आवाज येऊंक नुजो. ही कसली पिसाय. फातर कित्याक मारताय रे. छे. मग किती फतर मारताय. तू सपने ते आहे रे. वगैरे रे. अले मोरत्यान फातर मारले. पहिले तुए बघा फतर मारलंय. आता बेस्टे मुझे लगे लढाई रावताय. पहिले तुवे मारले. तुका पिशे. छे. पोळे पोरत्यान फातर मारले. अळे तुए बघा मारलोय. तुवे तुए धैर्याला मुखार ये रे. ये आम्ही एकात पळेता. अय्यो मेलो. मुझे मास बाहेर पडले. दोघी मेले. भारी उलयतले. आता दोघी पडच्या. त्यांच्या हाताचे नाड बोळून पळयता. जीव हातगी मेले हातगी म्हणून. हा मेला. निधे तुटलो दिसता. मेला. दोघा आई पडच्या. अप्पा तिने बेस्टोन तू सोडले रे सैनिकानो. मुखार या आणि अंका रावळे रागुकलो नोरा. चिंटू सरदार जाय किती मेल्यात. तुम्हीच ताका मारले. ना बा तीच मुझ्या पायान घेऊन त्यांचे प्राण सोडले. तुम्ही तांका कशे मारले. सांगा चिंटू सरदार तुम्ही त्यांना कसे मारले. नाका चालली सवाला तुमका घाल्याक. त्यांका उकलून रावला रागोरा. ना ना म्हाका भेन दिसता. काही बेन दिसता. आता वरतात घ्या त्यांच्या संगात तुमचे मोठे आड घालू. चूक झाली चिंटू सरदार. आम्ही वरताव. चिंटू सरदारानो तुम्ही आता आमचे मोगाचे जावे आणि या राज्याचे अर्धे राय. तुमचेकडे तुमचे वीरपोन म्हळ्यार वीरपोन. तुमका कितले ओगळशिल्यार येऊनच
एकल्याची तकली सुचलेली. अनेक राक्षसाचे पोटच पिंजून घाले. एकल्याची तकली 2 गुटके गेली. अनेक राक्षसाचे दोन्ही पाय मोडले. चिंटू सरदाराचे वीरपोन म्हळ्यार वीरपोन असेल सोवे संबंध दवरल्या म्हाका व्हड अभिमान भोगता. चिंटू सरदारानो हांव तुमकां एक सवाल विचारू. एक कित्या 4 विचारा. तुमकां तुमच्या कुळ्याची खबर आसा? जात कुळी म्हाका ना तर कोणाची गांठ वेता. अळे रायानो खऱ्या दादल्याची कुळी विचारूंक नुजो आणि खऱ्या चलयेची नट्टेचेर दुबाव करूंक नुजो. महाराजा महाराजा अनाहूत अनाहूत. आता परत्यान कितें जालें? आमच्या खास खबरेकार एक दुखाची गजाल आणला महाराजा. या राजान आणि मसोर हागे आपले स्पोन दिसान दीस चढून आसा. दुबले असले सोर जाल्यात. दुडवादीक स्टाक्स बांदिनात. पिडा शिडा येवन शहरभर पिडा वाचल्या. चिंटू सरदारानो तुमकां ऐकलें गे? ऐकले. तुमच्या राज्याची बुन्याद समाधान जाल्यार कितें जायत? आता कितें करचें चिंटू सरदारानो? अळे म्हाका सारकें ऐका पूण तुमी हांसोंक नजो. जायत जायत हांव आसना. हांव बिलकुल आसना. तुमी म्हाका हांसा म्हूण सांगता हांसा म्हूण सांगा पळय. हांव बिलकुल आसना. अळे पळय तुजो हात म्हज्या हरत्यार दवर न्हू. हांव तुमकां उतर दिता. हात हरत्याचेर न्ही रायालो तोंडा वयर दवरा. अळे तुमी तुमचे हात तोंडा वयर दवरा. रायालो तुमच्या राज्याची जनसंख्या कितले? आता सांगा रायालो. आदल्या वर्षाच्या कन्यास्मारी प्रकार 5.5 करोड. तर तुमच्या गावांत कितले टैलर आसात पळय तांकां सर्वांक आपोवन तुमच्या 5.5 करोड लोकांक एक एक चड्डी शिवया. एका पेंटाक एक एक चड्डी. तुमच्या धर्मान गुप्ताक चड्डी चड्डी म्हळ्यार कितें? म्हाका कळीत आसले चड्डी घालना ती विशय तुमच्या राज्यांत गावांत कोणी चड्डी घालणार न्ही रायानो? ना आमकां चड्डी कितें म्हणूनच कळीत ना. तर म्हाका सारकें ऐका. मान मर्यादा आसल्ल्यांक अधिकार आसल्ल्यांक गुडू आसल्ल्यांक दुबळ्यांक म्हाताऱ्यांक भुरग्यांक उत्सुकायची चड्डी. वेपारींक सोसणीकायची चड्डी आणि सोबीत चलयांक मनसुकेची चड्डी. असे नमुने नमुने वार चड्ड्यो आसात. देखून आसतान हांव आदेश दिता सगळ्यांची घालूंक जाय एक चड्डी. चिंटू सरदारानो तुमच्या चड्डीची महिमा ऐकून म्हज्या मतीक उजवाड फांकलो. लगाम नासतना राजवट काय चलयल्या म्हाका एक बुद्धवंतकायची चड्डी दिया आणि तुमची आजनाय दिया. आणि जावन हांव एक संन्यासी जावन पर्वताच्या मुळाक वता. चिंटू महाराजा की जय. चिंटू महाराजा की जय. ताच्या चड्डे की जय. तुम्ही येदोळ पर्यंत म्हजो खेळ पळयलो पूण तुमकां एक उदाहरण समजलें गे? कितें? म्हाका कळीत आसा तुमकां तकली ना म्हणून. तुमच्या तसल्या बूद नातल्ल्यांक बुधवाराची चड्डी जाय. आता तुम्ही सड आसा नाकात. नातल्यार तुमचो असो रावंक तुमकां एक नवी चड्डीत शिवी पडत. पयल्या म्हज्या व्हंकलेक एक चड्डी शिवाजे. बाप ती का चड्डी कितें म्हणून कळीत ना. ताका एक चड्डी जायले. वेंकट 24 वेंकट 24 उजवो पाय 24 उजवो पाय 24 दावो पाय 24 दावो पाय 24 लांबाय 24 लांबाय 24. होय चिंटू किती करताय तू? ए ही म्हजी बाय सॉरी ओकाल. तुका गोत्तो ना गे हांव कोण म्हणून? Chintu Taylor, Chinese specialist, US return. No,
चिंटू एक्स स्टडी स्पेशलिस्ट चिंटू टेलर आमचो चिंटू टेलर एक्स स्टडी स्पेशलिस्ट आमचो चिंटू टेलर आमचो महाराजा आमचो चिंटू टेलर आमचो चिंटू टेलर अमान क्रिस्तांती विजय एड्रियन लोबो पलड़का श्रेयस अम्बे फर्नांडिस बंटवाल सियोन अडिकुन्ना कुलशेखर चेल्सिया पर कैस्लेना तेरेपे क्लेवेंट डिसोजा कुल अभय मेल्सन मस्करेनस पालदाने लेन्गोनियल सल्डाना कुलशेखर प्रिंस्टन डिसोजा पलड़का आन्या क्रिसांदांती विजय अश्विल जोहान मस्करेनस पालदाने आशिका जिया डिसोजा बेंदूर शर्लिन लोरिन डिसोजा पालदाने क्लारेन पावल मचादो परला नमन डिसिल्वा कुलशेखर जॉन डैनियल डिसोजा बजाज लारेसा डिसोजा रानीपुल आरन डिसोजा बचपे नॉर्विन जेसन डिसोजा बचपे इतल्या आयची म्हयन्याळी मनची समता समेस्तांक देव बरें करूं आनी देव बरी रात दिवं.